नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. गोयात मनरेगा खाला वावुरता अमिताभ बच्चन, मनोहर पर्रीकार आणि सचिन तेंडुलकर बोगस नावांचेर चल्ल्या कोट्यांनी रुपयांची लूट. परिवर्तन मंचाचो दावो. सरकार सुप्रीम कोर्टाचो पुराय आदेश लायतलो चालीक. मायनिंग महामंडळ लिजांच्या पावणेची गरज ना. अभयारण्याच्या 10 किलोमीटर वाठारात मायनिंग बंदी ना. मुख्यमंत्र्यांचो प्लान जाहीर. अपना घरातल्या भुरग्यांचो धुडगूस. पुलिसांक फातरायले. वातावरण तापले. दोग जखमी. पुलीस मेडिकलांत. भुरगे म्हणटात भायर सोडिनात. अधिकारी म्हणटात सोडूंक मेळना. बायला संघटनांनी आवाज काढल्या उपरांत बार्रा फातोडेर मेरेन उक्ती दवरूंक दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतलो फाटी. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा सरकार थारायता बार्रांचेर धोरण. आणि ताळगांव पंचायतीचो प्रचार सोंपलो. मतदान आयतारा. बीजेपी आणि बाबूश पॅनल आव्हानां रंगार. बीजेपी समर्थकांची 2 पॅनलां. पर्रीकार म्हणटा ताळगांव आपूण जाग्यार घालता. खबर विस्तारान. रिकी पॉन्टिंग, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंडुलकर, कपिल देव इतलेच न्हय तर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार पासून मनरेगा खाला काम करून ह्या येवजणेचे पैसे घेता. हे आमी सांगनात, सरकारी कागदपत्रांच उलयतात. सामान्य मनशाक शॉकात करपी ही कितलीशीच नावां मनरेगा खाला लाव मेळोवप्या मदीं आसात. केंद्र सरकाराच्या अधिकृत कागदपत्रांतल्यान परिवर्तन मंचान हो कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळो उक्ताडार हाडला. कागाळ राष्ट्रपती मेरेन पावल्या. मनरेगा म्हळ्यार महात्मा गांधी ग्रामीण स्वयंरोजगार हमी येवजण. गरीब कामगारांक वर्सांतल्यान 100 दिसांच्या कामाची गॅरंटी दिवपी ही एक बरी येवजण. पूण गरिबा खातीरची ही येवजण फकत कागदाचेर गरिबांक लाव दिता. प्रत्यक्षान येवजणे खाला कोट्यांनी रुपया लुटपाचो प्रकार सुरू आसा. गोंयांत मनरेगा खाला येवपी पयसो आनी काम खऱ्या गरजवंतांक मेळना असो आरोप परिवर्तन मंचान केला. ह्या येवजणेचो पयसो कोणाक मेळटा तें आयकल्यार कोणूय अजाप जातलो. सरकारी अधिकारी खंयच्या पातळेर वचून घोटाळो करूंक शकतात तें तुमीच पळयात. मनरेगाचो पयसो खावपा खातीर कामगारांची बोगस नांवां वापरल्यात. तीय बी राजकारणी, फिल्म स्टार आनी क्रिकेटरांची. चिमल मेर्शेच्या सारकेल्या वाठारांनी ते रावतात खंय. रिकी पॉन्टिंग, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, राहुल द्रविड, सौरभ गांगुली, किशोर कुमार, परेश रावळ, आमिर खान इतलेच न्हय, खुद्द मनोहर पर्रीकारय गोंयांत मनरेगा खाला पयशे घेता. The name of the applicant is Ricky Ponting. Paresh Rawala सकयल प्रेरणा रावल, नीता रावल, नीलेश रावल, प्रेमा रावल, रीना रावल, युवराज सिंग, राहुल द्रविड, रेशमा द्रविड, अर्जुन द्रविड, सचिन तेंडुलकर. ताजा नेक्स्ट अंजली तेंडुलकर, सारा तेंडुलकर, अर्जुन तेंडुलकर, which are his real family names. Donna Ganguly, Saurabh Ganguly, Priyanka Ganguly, Amir Khan. Then you go down, Manohar Parrikar, Meena Parrikar, Rahul Parrikar, Mrinal Parrikar. Yeah, then there is Kapil Dev. This is the height of it. Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Bachchan, Teji Bachchan. वीरेंद्र सहवाग, मंदिरा सहवाग, गौतम सहवाग, सुरेश सहवाग, राधा सहवाग. ही नावां केंद्र सरकाराच्या अधिकृत कागदपत्रांतल्यान मेळयल्यात असो दावो परिवर्तन मंचान केला. ही फक्त कांय महत्वाची नावां जी बोगस म्हूण कोणीय सांगत. अशीं कितलींशींच बोगस नावां वापरून सरकारी तिजोरी लुटपाचें कारस्थान चल्लां. ही नावां तयार करपाचें काम राज्य पांवड्यावयल्या खात्यांचे अधिकारी करतात. Now, this is a register which is maintained under the scheme, and this is of the Ministry of Rural Development, Government of India, and the names against those serial numbers are all in Chimbel village. Applicant's name, head of household, taja fude asa registration number. That means these people, these fictitious names as they appear to be, are registered with the government. म्हणजे आमचेकडे जॉब कार्ड्स आसा. कोट्यांनी रुपयाच्या या घोटाळ्याची चौकशी करपाची मागणी परिवर्तन मंचान केल्या. मंचान ही कागाळ राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी तशेंच राज्यपाल भारतवीर वांचूकडेन केल्या. सामान्य लोकांचो पयसो कोणाच्या बोल्सांत वता
तें सोदून काडचें म्हूण मंचान मागणी केल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार. सरकार सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पुराय चालीक लायतलो. मायनिंग महामंडळ आनी लिजांची पावणी करपाची गरज सरकाराक दिसना. अभयारण्या सावन 10 किलोमीटर वाठारात मायनिंगाचेर बंदी ना अशें म्हणत मुख्यमंत्री पर्रीकारान सुप्रीम कोर्टाच्या मायनिंग आदेशाचेर सरकाराचो एक्शन प्लॅन जाहीर केलो. सरकार जून म्हणल्यार पुराय पारदर्शक मायनिंग धोरण थारायतलो. मे सोंपता म्हणल्यार मायनिंग खात्याची मोठ्या प्रमाणात फेररचणूक जातली म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान मिडियाक उलोवन दाखयले. कोर्टाचो निर्णय इम्प्लिमेंट इन टोटो सरकार करतले. 2 महत्वाचे फायंडींग आसा. लीज नीड नॉट बी ऑक्शन्ड, तुमकां पेजी सांगता. आनी दुसरें फायंडींग आहा की 10 किलोमीटर भितर कोर्टान कसलीच बंदी घाल्ली ना. स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी within the framework of Mining and Mineral Development Act and the rules thereunder, and according to that policy the allotment of any mining concession or lease or anything has to be carried out. The only thing which I have ruled out, which state government will not do, is form a corporation. Very emphatically I sangta, I don't want one more source of corruption in the mining. At the same time, interest of all those who are involved in mining from the beneficiary side and not the mine owner. Parat sangta, leaseholder will be also in the list, but the primary concern for the state government is workers, those whose business are depending on the mine. Economic activity in the region is the more important aspect. While deciding our policy, we will take this factor into consideration. About taking action after the election code is over, the full mining department will be revamped. We may go for a small quantity which is on the jetty and MPT, because MPT चो डॅमरेज करत नासतना वाडटा. त्या फुडल्या 4-5 दिसांनी आमी 2-3 दीस सोमार पर्यंत हाजेर निर्णय येतलो. थोडीशी क्वॉन्टिटी, जी क्वॉन्टिटी थंय रावप हे हिताचें ना, पण वी आर नॉट गोईंग फॉर अ मेजर ई ऑक्शनिंग बिकॉज ते ट्रकांचे मुवमेंट बी हो विशय जावपाचो आहा. दुसरो इंटरनॅशनल प्रायस आर नॉट व्हेरी फेवरेबल एट दीस मोमेंट. सो 165 कोटी कितें जमा वी आर एनालायझींग. आमच्या हिशोबान सादारण थोडे पयशे 30-40 कोटी रुपया आमकां सायडीक काडून दवरचे पडटले टू पे द cost of excavation as per the court order. The second part of the court order is actually covered in our employment scheme. We will enhance it to cover the court decision. We will keep money aside and ask MPT to substantiate and prove their claim, because कितें मागले म्हणून मेळटले अशें न्हय. तितले पयशे ताणें जे मागल्या ते अर्धे पयशे काडून आमी डेपोजिटान दवरतले. The rest of the money after this exercise is carried out will be credited to the state account. मेर्शे अपना घरातल्या भुरग्यांनी शुक्रारा धुडगूस घालो. थंयच्या पुलिसांक फातरायल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलें. पोन्न्या गोंयच्या दोगा पुलिसांकय बरोच मार लागलो. तांकां जीएमसीत घालचे पडले. पुलिसांची मोटरसायकल काबार केली. अपना घरातले सामानय भुरग्यांनी फोडलें. अपना घरातल्यान भायर सोडिनात म्हूण भुरगे चाळवल्ले. कोर्टाचो आदेश नासतना सोडूंक शकनात अशें थंयचे अधिकारी सांगतात. मेर्शेच्या अपना घरान शुक्रारा सकाळी वातावरण बरेच तापलें. थंयच्यान भायर सोडिनात म्हूण भुरगे चाळवल्ले. भुरग्यांनी पुलिसांक फातरावंक सुरवात केली. पुलिसांची मोटरसायकल फातरायली. अपना घरातले सामान फोडले. अपना घरातल्या सामानाचे बरेच लुकसाण जाला. थंयचे अधिकारी आनी स्टाफान भुरग्यांक थंड करपाचो यत्न केलो, मात तांकां तें जमलें ना. हातूंत 2 पुलीस जखमी जाले. ते सकयल पुलीस आयलो आनी ते म्हणून ते वायट जाले आनी पळय ते सकयल गेट उगडून धांवले आनी मागीर तेंच्यांनी मस्ती केली. अंदाज धुंदा तोडाफोड केला, सगळी केले. चाळवल्ले भुरग्यांनी पुलिसांक आनी अधिकाऱ्यांक गाळी घाल्यो. 3 वरां परिस्थिती अशीच उरली. दनपार मेरेन परिस्थिती नियंत्रणा खाला आयली. अपना घरान आमकां बंद करून दवरल्यात. आमी बेजारल्यात अशी ह्या भुरग्यांची कागाळ. अपना घराचे कंपाउंडा भितर खेळपाक दिनात म्हूण ते चाळवल्ले आनी ताका लागून तांणी हो धुडगूस घालो. हम लोग बस खेलने के लिए परमिशन मांग रहा था, इसके लिए मारा. वो सर ने कान से मारा, ग्लास लेके. किसने मारा? वो सर अंदर है.
भुरगे अपनाघराचो उपसंचालक दशरथ रेडकाराचेर आरोप करतात. ताणेच खंय तांकां मार घालो. रेडकार म्हणटा तशें कांयच ना. कारण नासतना भुरग्यांनी धुडगूस घाला. लेफ्टाची एंट्री केली, ग्लासार हात मारला, तो ताका लागला सारको. कोर्टाची मान्यताय असल्या शिवाय भुरग्यांक कशें सोडपाचे असो ताचो प्रस्न. आयज सकाळी ते इतले वायलंट जाले की तांकां ते फक्त हें करताले, आमकां वचोंक सोडा, आमकां घरा सोडा म्हणटा. पण जेन्ना ते भुरगे सांगत 4 कोड आसा, एक CWC नॉर्थ आनी CWC सावथ, तसो JJB नॉर्थ आनी JJB सावथ. जो पर्यंत कोर्टाची ऑर्डर मेळना तो पर्यंत आमी तांकां सोडूं. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, तुळशीदास च्यारी आनी सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.